हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. देवान परतून आमकां ह्या स्वातीचेर जमयला देखून देवाक आमी हार काडया. देव बरो आनी सदांच बरो, ताका केन्नाच वायट जावंक जायना. कित्याक देवा भाशेन कोण आसचोय ना आनी देवा भाशेन कोण जावचोय ना. देखून जाता तितले आमी देवाच्या लागीं येवंक जाय, जाता तितले आमी दिसान दीस देवाच्या लागीं आसूंक जाय. कित्याक जेजू म्हणटा हांव शांती दिता तशी तुमकां संवसार दिवचो ना. देखून जेजू म्हणटा हांव तुमकां शांती दिता आनी हांव शांती दिता तो कोण तुमकां दिवंकूय जायना. आमी मनशां लागीं शांती सोदता, आमी आमच्या घरा लागीं शांती सोदता, आमी आमच्या घरकारां लागीं शांती सोदता, आमी आमच्या भुरग्यां मदीं कांय शांती सोदता, आमी आमच्या बायलां मदीं कांय शांती सोदता. ना, खरी शांती तुका आसा जेजू क्रिस्ता मदें. जो कोण ताका सजमता ताका ती शांती मेवता आनी जो कोण ताची शांती मेवता ताका सगळेंच मेवता. आयज खंयचीय वस्त तुका घेवंक जाता पूण तुका शांती घेवंक जायना. देखून जेजू म्हणटा ती शांती म्हजे लागीं आसा. आयज तुमी धांवतात, खंय थंय धांवतात, खंय थंय वयतात, थांबात आनी म्हजे लागीं येयात आनी हांव तुमकां शांती दिता. सो जेजूची उतरां आयज आमच्या काळजांत घेवया. हे धाकटुलो वेळ आमी मागणें करुया, आमचे दोळे बंद करुया. सो जेजू ह्या वेळार तुजी शांती म्हाका येवंक, तशेंच म्हज्या सोबीत ह्या भाव भयणांक येवंक. सो जेजू तुवें म्हटलें म्हजी शांती हांव तुका दिता. हय, ह्या वेळार तुजी शांती तांकां येवंक आनी ते शांतीन सोर्स कांय वचूं. हे सगळे मागणेचे एकलेच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मागता म्हणटा. आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आयचो सब्जेक्ट जावन आसा तो म्हटल्यार पवित्र आत्मा म्हटल्यार कितें. हू इज द होली स्पिरीट. पवित्र आत्मा म्हटल्यार कितें. जायतीं जाणां म्हजी भयणां भावां खबर आसा पवित्र आत्मा. ज्या वेळार आमकां फादर्स वा सिस्टर्स वा ज्या वेळार आमी क्रिजमाल घेता त्या वेळार आमकां सजमता आमच्या मदेकात पवित्र आत्मा येता. त्या वेळार आमच्या मदेकात खरोच पवित्र आत्मा येता. पूण तो पवित्र आत्मा म्हटल्यार कितें तें आयजून आमकां खबर ना. आयज जो तूं चलताय, आयज जो तूं भोंवताय तो कोणाक लागून भोंवताय तेंय खबर ना. आयज जायत्या म्हज्या भाव भयणांक फकत पवित्र आत्मा हें नांव आयकून खबर आसतलें पूण तेचो मिनींग खबर ना. आयज फकत पवित्र आत्मा आमी फक्त वर्डिंगान वाचता पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा. पूण एक्झॅक्टली हो पवित्र आत्मा आसा तरी कितें आनी तेचें आमच्या जिवितांत कितें काम, कितें जाय तेका आमच्या जिवितांत आनी तो आमच्या जिवितांत कशा भाशेन काम करता, कशा भाशेन तें आमचें जिवीत चलयता. जेजू ज्या वेळार जेजू स्वर्गार वयतालो त्या वेळार जेजून म्हटलें हांव तुमकां पवित्र आत्मा धाडटलो आनी तो शेराती तुमकां केन्नाच अनाथ सोडचो ना. ह्यो पवित्र आत्मो जेजून दिला. ह्यो आत्मो आयज आमच्या लागीं आसा वा ना. आयज आमी दर एकल्याक विचारता तूं बरो आसाय, वा आयज आमी दर एकल्याक विचारता तुजें काम बरें चल्लां, वा आयज आमी विचारता तूं जेवलय. पूण आमी हें विचारना तुका पवित्र आत्मा मेवला, तूं पवित्र आत्म्यान भरोन आसाय, तूं पवित्र आत्म्यान भरोन रावलाय. आयज आमी सगळें करता पूण पवित्र आत्म्यान वरवीं आमी चलना. आयज दिसाचे आमी उठ्ठा बसता खाता जेयता पूण पवित्र आत्म्यान घेवन आमी चलना. विदाउट पवित्र आत्मो तूं एम्प्टी जावन आसाय आनी विदाउट पवित्र आत्म्यान तुजें एक पावल पासून फुडें चलोंक जायना. मागीर तुमी म्हणटाले हांव चलता तो को, हांव भोंवता तो को. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबेनो, जेन्ना पवित्र आत्मा तुज्या वांगडा आसता, ज्या वेळार पवित्र आत्मा तुज्या सांगाताक आसता ती एक वेगळेच भाशेची फिलींग आसता. तुका चलतना महसूस जाता तुज्या वांगडा कोण तरी चलता. तुका महसूस जाता, तुका सजमता कोण तरी म्हाज्या लागीं उलयता, कोण तरी म्हाज्या सांगाताक आसा आनी तो पवित्र आत्मा सांगता हांव केन्ना तुका अनाथ सोडचो ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भयणो, आयज आमी नियाळटल्या स्वर्गा मदेकात आनी संवसारा मदेकात अशी खंयची सक्ती आसा जी सक्ती तुका दुडवान वा भांगारान एकटी घेवंक जायना.
म्हटल्यार पवित्र आत्मा. तुका सगळ्यो वस्तू पयशान वा भांगारान तुजे लागीं आसलेल्या सगळ्या गिरेस्तकायेन तुका विकती घेवंक जाता. पळयात, सगळ्यो वस्तू, पूण तुका पवित्र आत्मा विकतो घेवंक जायना. मागीर ह्यो पवित्र आत्मा आसा तरी कितें, आनी कितें काम ताचें आमच्या जिवितांत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दर एकली जाणां म्हणटात, हय म्हाज्यान पवित्र आत्मा आसा, पवित्र आत्मा आसा. तुका जर पवित्र आत्मा आसा जाल्यार तुवें पवित्र आसल्या भाशेन चलोवंक जाय. बेश्टेच पवित्र आत्मा आसा म्हणून तुमी पवित्र आत्म्यान भरोन रावच्यात ना. पूण पवित्र आत्मा आसा जाल्यार तुमी पवित्रकायेन चलतल्या त्या वेळार तुमी पवित्र आत्म्याची हाजीरपण अनुभवतले. त्या वेळार तुमी पवित्र आत्म्याची हाजीरपण अनुभवतले. हालेलुया. जस्ट एग्जाम्पल घेयात मोगाच्या भयण. आमी जस्ट एक पॉलिसी काडटा वा पॉलिसी घेवंक कसली LIC वा कसली पॉलिसी घेवंक आमच्या घरा लागीं येता. तो आमकां जायते भाशेन कन्विन्स करीत आसा. अशा भाशेन अशें मेळटलें, इतल्या टायमान तुका इतले पयशे मेळटले, इतल्या टायमान तुका इतले दुडू मेळटले, इतल्या टायमान तुका इतले दुडी मेळटले. सारकें न्हू? हें सगळें आमी आयकता आनी सगळें आमी आयकल्या उपरांत लास्ट आमचो क्वेश्चन आसता तो हे, आमकां पयशे खंयच्या वर्सां मेळटले. हालेलुया. म्हटल्यार दर एका मनशाक प्रॉफीट जाय, लॉस नाका. सारकें, दर एका मनशाक प्रॉफीट जाय. कित्याक जर तूं इन्वेस्ट करताय, जर तूं खंयचीय वस्त इन्वेस्ट करताय तर त्या इन्वेस्ट केलेल्या वस्तून तुका प्रॉफीट जाय न्हय लॉस. मोगाच्या भाव भयणांनो, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, जर तूं इतली ल्हान पॉलिसी काडटना इतलो विचार करताय, जर तूं इन्वेस्ट करतना इतलो विचार करताय, तर मोगाच्या भाव भयणांनो पवित्र आत्मो म्हटल्यार कितें तें तुवें विचार करूंक जाय. हें एक तुजें इन्वेस्टमेंट पयशांची, पूण पवित्र आत्मो म्हटल्यार तुजी आत्मीक इन्वेस्टमेंट. खंयची वस्त तुका खबर आसूंक जाय जाल्यार तेची हिस्ट्री खबर आसूंक जाय. मोगाच्या भाव भयणांनो, खंयच्याय एका आंकवार चेड्याक वा आंकवार चेडवाक बेश्टेच फोटो दिनासतना वा चेडवाचो फोटो दिनासतना वा चेड्याचो फोटो दाखयनासतना ती एकामेका लागीं काजार जातली कितें तुमीच विचार करात. एक चेडो वा एक चेडू, ताका एकामेका चेड्या चेडवाचो फोटो दाखोवंकच ना आनी ताका सांगलें तुमचें काजार आसा, ती काजार जावंक रेडी आसतली कितें. कित्याक रेडी आसची ना? कित्याक जाणा? चेडो म्हणटलो, जर खंयचीय जर म्हातारी हाडून म्हाका काजाराच्या माटवान उबी दवरल्यार हांव कसो कितें काजार जातलो. तशेंच चेडू म्हणटालें, खंयचोय जर म्हातारो चेडो हाडून दवरल्यार हांव कशी म्हणून काजार जातली. सो चेडो आनी चेडू जेन्ना काजार जावचे पयर बरी एकामेकाक पळयतात, तेचो फोटो पळयतात, तो तुका लायक जाता वा ना तें पळयतात, तेची हॅबीट पळयतात, तो कितको पयशे कमयता तें पळयतात. हें सगळें पळयल्या उपरांतूच मागीर चेडू वा चेडो ताका हय म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. आनी इम्पॉर्टंट वस्त म्हटल्यार तें सोबीत दिसोंक जाय, तो सोबीत आसूंक जाय आनी हें आसल्यारूच आमी ताका हय म्हणटा. जर आमी आमच्या लायफ पार्टनराची इतली बरी तयारी करता, जो लायफ पार्टनर तुज्या सांगाताक फक्त 30 इयर्स या 40 इयर्स या 50 इयर्सूच आसा, उपरांत तो नाच जातलो, तेची आमी इतली तयारी करता जाल्यार जो पवित्र आत्मो तुज्या सांगाताक सदांच आसा आनी हो संवसार सरल्या उपरांतूय आसा, तेचो आमी कितली तयारी करूंक जाय. हालेलुया. जेजू म्हणटा, संवसार सोरो पर्यंत हांव तुज्या सांगाताक आसा. म्हटल्यार संवसार सोरो पर्यंत हांव तुज्या सांगाताक आसा. तूं मेल्या उपरांत संवसार सरता ना, संवसार चालूच आसता. म्हटल्यार तूं मेल्या उपरांत जंय खंय आसाय थंय देव आसा, थंय तेचो आत्मो आसा आनी तोच जावन आसा पवित्र आत्मो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भयणीन आतां आमी सारकें नियाळ करया. पवित्र आत्मो म्हटल्यार कितें? हू इज द होली स्पिरीट? पयलें म्हटल्यार होली, पवित्र.
बायबल सांगता एकल्या देवा बगर आनी कोणाक पवित्र सांग येना, वा एकल्या देवा बगर आनी कोणाकूच पवित्र आसोंक जायना. हालेलुया. मोगाच्या भयण बायबल सांगता एकल्या देवा बगर आनी कोणाक पवित्र आसोंक जायना. हालेलुया. रेव्हलेशन चॅप्टर 4 वर्स 8 आमकां सांगता पवित्र 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 सर्वेस्पर देव सर्वपदवीदार तो आसलो तो आसा तो आनी येवचो आसा तो. पवित्र पुस्तक कितें सांगता? पवित्र पवित्र पवित्र. तो सारको पवित्रकायेन भरला. जो आसलो तो, जो आसा तो आनी जो येवचो आसा तो. जेचे लागीं पवित्रकायेची खाण आसा, तो पवित्र आत्म्यान भरला, तो पवित्रकायेन भरला. हालेलुया. खेरीज भाशेन पवित्र म्हटल्यार एक नितळकायेन भरलेलो, जेका लागीं कसलेंच डाग ना वा जेचे लागीं कसलेंच मेळेपण ना, तेका आमी कितें म्हणटा? पवित्र. आनी एक देवाचो आत्म्या बगर आनी खंयचोच आत्मो पवित्र आसूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पवित्र हेचो मिनींग जाता टू सेंटिफाय. म्हटल्यार तेतून दोन गुण आसतात. एक म्हटल्यार पवित्र करतलो आनी दुसरो म्हटल्यार दोश मुक्त करतलो. म्हटल्यार तुजे भितरले जें कितें पाप आसा, तुजे भितर जें कितें पातक आसा तें तो काडटलो. हालेलुया. टू सेंटिफाय म्हटल्यार तेचे दोन मिनींग आसात. एक म्हटल्यार पवित्र करतलो. पवित्र करतलो म्हटल्यार तुजे भितर जें कितें मेळेपण आसा तें काडून पवित्र करतलो. आनी दुसरें म्हटल्यार दोश मुक्त करतलो. म्हटल्यार तुजे भितर जें कितें दोश आसा तो दोश तो काडटलो. अशे दोन मिनींग आसात. हालेलुया. पवित्र म्हटल्यार जो शुद्ध करता तो, जो तुका आनी म्हाका शुद्ध करूंक जाता तो, तेका म्हणटात पवित्र आत्मा. आनी पवित्र 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 ह्यो देवाचोच आत्मा पवित्र जावंक जाता आनी तेका आमकां पवित्र करूंक येता. देखून जेजू म्हणटा तूं म्हजे लागीं ये आनी हांव तुका नितळ आनी निर्मळ करतलो. पवित्र आत्म्या बगर कोणाकूच आमकां नितळ आनी निर्मळ जावंक जायना. हालेलुया. 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 दुसरें म्हटल्यार दोश मुक्त. आमी खंयच्या उदकान न्हाल्यार वा खंयच्या जागेर गेल्यार आमचे पातक पयस जाता वा आमी दोश मुक्त जाता. जस्ट एग्जाम्पल घेयात, खंयच्या स्वातेचेर आमी वचोन न्हाता आनी न्हाल्या उपरांत आमचे दोश मुक्त जातात कितें? प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जर आमी न्हांक वयता, न्हाता आनी भायर येवन न्हाल्या उपरांत आमकां एक ओस्तोरी दिसता, आमी पातकान पडटा, परतून आमी वचोन त्या उदकान न्हातले हांव कितें ना. म्हटल्यार अशें जाल्यार आमकां लायफभर त्या उदकान रावचें पडटलें ना. सारकें. देखून अशें खंयचीच संवसारान वस्त ना जी वस्त तुका पवित्र करतली. सारकें म्हणटा जे तुजे दोश काडटली. अशी खंयचीच एक पदार्थ ना, एक खंयचीच एक वस्त ना जी तुका पवित्र करतली. एक खंयचीच एक उदक ना जें तुका पवित्र करतलें. एकल्या देवा बगर आनी पवित्र आत्म्या बगर कोणूच तुका आनी म्हाका पवित्र करूंक जायना. तो पवित्र आत्मा तुका वेगळो करता. जाल्यार आमी एक वस्त लायता वा खंयची वस्त पियेता, त्या वस्त पियेल्या उपरांत आमी पवित्र जाता कितें? वा वस्त आमी न्हाल्या उपरांत वा वस्त आमच्या आंगार मारल्या उपरांत आमी पवित्र जाता कितें? ना, केन्नाच ना. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या बाबेन ज्या वेळार आमी पवित्र आमकांच करता, आमकां करूंक जायना. मोगाच्या बाबेन केन्नाच आमकां पवित्र करूंक जायना. केन्ना आमी पवित्र जाता ज्या वेळार पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता, त्या वेळार आमकां पवित्र करूंक जाता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवाचो आत्मो आमकां सांगता एकल्या देवा बगर आनी कोणाचोच आत्मो पवित्र आसूंक जायना.
आयज तूं म्हणटाय म्हजे भितर पातक आसा, आयज तूं म्हणटाय म्हजे भितर घाण आसा, आयज तूं जेजू लागीं ये, आयज तूं देवा लागीं ये. कित्याक देव आसा टू सेंटिफाय. तो पवित्र करतलो, तो तुजो दोश मुक्त करतलो आनी तो तुका नितळ करतलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 2 ते आमकां मेळटा. देवाचो आत्मो खंय आसलो? उदकाचेर आसलो. थंय सगळो काळोख आसलो, पूण देवाचो आत्मो खंय आसलो? उदकाचेर आसलो. जस्ट एग्जाम्पल घेयात. ज्या वेळार देवाचो आत्मो उदकाचेर आसलो अशें पवित्र पुस्तक सांगता, जाल्यार ज्या वेळार एक मनीस उदकाक पळयता वा बालदेन उदक घेता आनी थंय पळयता तर थंय कोण दिसतलो? आपलो रुखामेळ दिसतलो. ज्या वेळार देवाचो आत्मो उदकाचेर आसलो त्या वेळार उदकाचेर देवाचो रुखामेळ दिसतालो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. इजेस प्रवादी म्हणटा चॅप्टर 46 वर्स 9, आदल्या काळाच्यो घडण्यो उगडास करात. हांव एकलोच देव आनी दुसरो ना. फुडाराक कितें जावचें आनी फुडाराक कितें घडचें आसा तें हांवें आदी पासूनच सांगूंक दवरलां. हालेलुया. देव म्हणटा कितें? हांव एकलोच देव आनी देव ना. फुडाराक कितें जातलें, फुडाराक कितें घडचें तें आदींच हांवें थारावन दवरलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबेन ज्या वेळार देवान मनशाक ऋतूचें चिंतलें तेन्ना रोखडोच मनीस जालो कितें? हालेलुया. तेका 4 स्टेप जाल्या. पयली स्टेप म्हटल्यार देवाचो आत्मो खंय आसलो? उदकाचेर आसलो. सारकें. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 2 देवाचो आत्मो उदकाचेर आसलो. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26 कितें म्हणटा? देवान आपल्या प्रतिरुपाचो मनशाक केलो. ह्या सुवातेचेर देवान चिंतलें मनशाक आपल्या प्रतिरुपाचो करीन. त्या वेळार मनीस जालो ना. प्रेज द लॉर्ड. उपरांत जेनेसीस चॅप्टर 1:27 आमकां सांगता, देवान माती घेतली आनी मातये पासून मनशाक घडलो. त्या वेळार मनीस जालो ना. त्या वेळार मनीस जालो. आनी चवथें सांगता जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7, त्या मातयेन केलेल्या मनशाक देवान ज्या वेळार आपलो श्वास फुकलो, ज्या वेळार आपलो आत्मो भितर घातलो, पवित्र आत्म्याचो श्वास भितर फुकलो, त्या वेळार मनीस जालो. प्रेज द लॉर्ड. आनी बायबल सांगता त्या वेळार मनीस जिवो जालो. हालेलुया. देखून तूं आनी हांव आयज जिवो आसात ती पवित्र आत्म्याक लागून. पवित्र आत्मो एक असो जावन आसा, तो एका आमी बांदून दवरला, तेका आमी भायर घालता, तेका आमी एका सायटीक दवरता. पूण आयज तोच पवित्र आत्मो तुजे लागीं आसा, पूण तूं तेचो यूज करनाय. आयज कितलीं जाणां पवित्र आत्म्याक निराश करता. आयज कितलीं जाणां आपल्या आत्म्या वरवीं चलतात न्हू पवित्र आत्म्यान शिकयलेल्या भाशेन. मोगाच्या बाबायन पवित्र आत्मा ज्या दिसा तूं जल्माक येयलाय त्या दिसा पासूनच तुज्या सांगाताक आसा, कित्याक देवाचो आत्मो तुजे भितर आसा. आनी आयज आमकां देवाची गरज ना. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबायन देव बरो आनी देव सदांकाळ बरो. मोगाच्या बाबायन पवित्र आत्म्या शिवाय तुमकां चलोंक जावचें ना आनी पवित्र आत्म्या शिवाय तुमकां खंयच वचोंक जावचें ना. आयज जर एक दिसा मोगाच्या बाबायन तुमी कशी कितें पवित्र आत्म्यान बरोन रावतले तें आमी चिंतूंक जाय. कशें कितें हांव दर एक दिसा पवित्र आत्म्यान न्हातलो हें हांवें चिंतूंक जाय. कित्याक पवित्र आत्म्या बगर तुमची जिवीत एम्प्टी जावन आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयज ही शिकवण कंटिन्यू चालू करतलो. ही शिकवण पवित्र आत्म्याची कंटिन्यू जितली जाता तितले दीस हांव पवित्र आत्म्याची शिकवण दितलो. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगलां आपली शिकवण दिवं. सो हांव जितले दीस जातात तितले दीस पवित्र आत्म्या शिकवण दितलो. मोगाच्या बायन हो पयलो दीस आसलो पवित्र आत्म्याच्या शिकवणीचो. मोगाच्या बायन तूं तुजो नाय आसाय तर तूं देवाच्या आत्म्याचो आसाय. तुज्या भितर तुजो आत्मो ना पूण देवाचो आत्मो आसा. देखून तूं तुका मेळ करिना काय. आनी जर तूं मेळ जालें तर देवा लागीं वच, कित्याक तो पवित्र करतलो देव. ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करी आमचे हात उबारया. घडी आमी चुकल्या आसतल्या देवाची पवित्रकाय सांबाळूं. ह्या वेळार आमची मान खाला घालया आनी आमचो गुन्यांव भोगसून मागोया. जेजू
ह्या वेळार काकूत कर म्हज्या पातकांची आनी समेस्त ह्या म्हज्या भाव भयणांच्या पातकांची. ह्या वेळार भोव पवित्र आत्मो येवं, भोव पवित्र आत्मो येवं आनी भोव पवित्र आत्म्यान तेंचे गिन्यान उजवाडो आनी तांकां पवित्र आत्म्याची शक्ती मेळो. हें सगळें मागणेचें एकल्याच पद्दतीचो क्रिस्ताच्या भक्तां मागता. आमेन. आमेन. एक नमान बरें म्हणया सायबीन मायच्या मना पासून नमान मोरये कृपेन बदले सर्वेस्पर देवची येताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पुज्जीजो बागेन बरी देवाची माय आम्हा आपल्या खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. हालेलुया.